सुरवातेक आमी गीत घेवया A13 पेज नंबर 6. A13 पेज नंबर 6. पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या पासार सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपूण हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव. आनी येवकार तुमकां हे मिसाचे भेटेन आयच्या दिसाक आमचें जण एकल्याचें जिवीत जेजूच्या हातान घालुया, कित्याक आमी सगळे ताचे फाटलावदार. आयची मिसाची भेट कॉन्फ्रदेसान कायतान हाचे सगळे बेनिफॅक्टर्स जे आसात तांच्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत आमी भेटयता. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. रीत भाशेन आयज एक सुपुल्ल्या भुरग्या पासत मागुया, निकतो जल्माक आयिल्ल्या आनीक भलायकी मातशी बिगडलेली आसा ह्या भुरग्याक जिवीत फावो कर म्हूण मागुया. तुमची हेर सगळी मागणी ओगीच रावन इल्लोसो वेळ जेजू मुखार दवरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिक्षा भाव भयणीनो, बरो गवळी ह्या बऱ्या गवळ्याचे पाटलावदार आमी. कसले पाटलावदार आमी जावंक सोदता ते आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा. आनी जेजूक जाय ते पाटलावदार जे कोण समजतात आनी मानून घेतात. कुड्डे हो बेस्तेच अंध भक्त म्हणटा तसले जेजूक नाकात. तर आमी जें कितें आमकां जेजू आमचो गवळी शिकयता तें समजून घेवंक, ताचे विशीं आमी खात्री घेवंक आनीक त्या प्रमाणे आमी चलूंक आमकां ही भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी कुड्डे भक्त जाल्या, अंध भक्त जाल्या, भोव करून मनशांचे तांणी सांगता तें आमी दोळे धांपून आयकलां. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञाव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी ओतम्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवसो बाळगून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेवाक पिडापाड दिवंक सुरू केली तेन्ना जोली मोली शिपडलेलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिपुर्साक आनी अंतोकियेक पर्यंत पावलो. पूण जदेवान भायर आनी कोणाकूच ती देवाचे उतर परगट नासली. पूण तांतली थोडी जाणां सिपुर्सावाचे आनी सिरान्याचे गांवची ती अंत्युकियेक गेली आनी थंय ग्रीक लोकांक सुमिया जेजूचे शिवर्तमान परगटूंक तांणी सुरू केलें. सोमियान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोमियाशी परतली. ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंतोकियेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें ताणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थ्यान बोल्लोलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्याची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तर्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकियेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकियेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर देवाचे उडोवकार. आमचो जवाब सर्वेस्पराक जय. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. पवित्र पर्वतार जे शार बांदला ते सर्वेस्पराचे मोगाचें. जाकोबाचे सगळ्या शारां नगरा परस सियोनाच्या दारवंट्याची तो चड आपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाचे शारा. आमचो जवाब सर्वेस्पराक जय. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें रहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथोपिया त्या शारांक जल्मल्यांत तांकां लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तितलींच बाळां. ताणें भोव वर्त्या देवान सियोन शार तीर करून दवरला. आमचो जवाब सर्वेस्पराक जय. पुर्जेचे पोतयेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, अमकी अमकी परजा ह्या शारांक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकान. आमचो जवाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार. जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक जय जय. जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक जय जय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक जय जय. जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक, जय सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. हिवाळ्याच्या सुमयार जेरुजाल्यांत भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालामावांच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिशिक्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां परतीपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिना. म्हज्या बापाचे नांवीं हांव करता तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात.
पूण तुमी स्वत मानिना, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, तीं कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान, तो सगल्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वगाणे तुका क्रिस्ता. पाटलावदार डिसायपल. भावा भयणीनो, आमी सगलीं जेजूची पाटलावदारां. आनी जेजूची पाटलावदारां कशीं आमी ताचें उतर आयकता. ताणें ज्यो करण्यो केल्यात, ताणें जीं ओचोरयां केल्यात, ताचेर नियाळ करून आमच्यान जें कितें जाता जेजू भाशेन जावं तितलें आमी करता. म्हणटच आमी पाटलावदारां कशीं, जाचो आमी पाटलाव करता ताची आमी देख घेता. तो आमकां जाता एक मॉडेल कसो आमच्या जिविताचो, आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटा. आयज आमचे मदले जायते भाशेचे पाटलावदार आसात. एके वाटेन देवाचो पाटलाव, देवाची डिसायपलशीप, जाल्यार आमी मनशांची जायते फावटी पाटलाव करता, तांची डिसायपलशीप धरता. म्हजो नियाळ करता आसतना खेरीत भाशेन रेस्पेद दिवन म्हाका भक्त म्हणटा तेंचो उगडास आयलो. आमी सोशल मिडियाचेर तशेंच आमचे बाराबर आमी जेन्ना उलयता एकामेका लागीं, जरी तर कितें चुकीचें आसा जाल्यार थोडीं जाणां उलयतात आनी तें चुकीचें आसा तें मानून घेवचे बदलेक जें चुकीचें आसा तें डिफेंड करपाक थोडे आसात. आनी आमी रोखडे म्हणटा हे अंध भक्त, हे कुड्डे भक्त. तांकां दोळ्या मुखार जें कितें आसा तें दिश्टी पडना आनी दिश्टी पडल्यार पासून ते स्वत मानिना. पूण जें कितें डिफेंड करपाक जाय, ज्या मनशाक डिफेंड करूंक जाय ताका ते बरोच डिफेंड करतात. आनी ताका डिफेंड करचे पासत जे कोण घडये स्वत उलयतात, सारकें सांगतात, तांकां सारको अपमान करतात, तांकां कातरतात, जिवेच आसतना एके भाशेन फोंडान घालतात. तांकां आमी असल्यांक म्हणटा अंध भक्त. जेजूची भक्ती जे कोण करतात, जेजूचो पाटलाव करतात, थंयसर अंध भक्त म्हणलेलें चलना. जें कितें जेजू सांगता तें समजूंक पयलीं सुवातेर गरजेचें आनी तें मानून घेवंक ताची खात्री करूंक गरजेचें. यू नीड टू बी कन्विन्स्ड. जरी तर आमी कन्विन्स्ड ना जाल्यार आमी ताचे पाटलावदार जावंक शकना. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, हे जुदेव जे आसले तांचे मदें कोण थोडे मनीस आसले, मुद्दम जेजू लागीं येतात. केन्ना पर्यान आमकां असो दुबावान दवरतलो, सांग आमकां, तुज्या उतरांनी सांग हांव अभिशिक्त म्हूण, आमकां सारकें सांग. जाल्यार जेजूचे पाटलावदार जावपाक हो प्रश्न न्हय, पूण खेरीत भाशेन जेजूक धरून दिवपाक, ताका एका ट्रॅपान घालून फारावपाक हो प्रयत्न चल्लोलो. आनी जेजू हें एकदम बरे भाशेन समजता. आनी देखूनच हे जे भक्त आसले तांकां तो सांगता, हांवें तुमकां सांगलोलें आसा. जेजूची उतरां हाचे विशीं जाल्यात. आपूण कोण तो? हांव जिविताचो उंडो, हांव स्वर्गार्थावन देंवलोलो जिवो उंडो, हांव आनी बाप एकूच. आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. आनिकूय जायतीं उतरां जेजून वापरल्यान ह्या आपल्या शिसांक, जे कोण आपलो पाटलाव करताले तांकां सांगूंक, आनी त्याहून चड ओचोरयां करून दाखयल्यान. जाल्यार हे जे भक्त आसात, अंध भक्त कशे, आनी मुद्दम जेजू लागीं विचारतात, जेजून तांकां सारकें तोंडार सांगून दिलें, हांवें तुमकां सांगलां, तुमी स्वत मानिनात. तुमी म्हज्यो करण्यो पळयल्यात, तुमी स्वत मानिनात. कित्याक? तुमी म्हज्या हिणांतले न्हय. जाल्यार ह्या हिणान येतलो जाल्यार जेजूची उतरां समजूंक, ती मानून घेवंक आनी ताचे विशीं खात्री धरूंक, कन्विन्स जावपाक गरजेचें. आनी जो कोण कन्विन्स जाता, जो कोणाक खात्री आसा, तो ह्या जेजू पासत कितेंय करूंक तयार, कितलेय त्रास आनी कश्ट घेवंक तयार. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन आंतियोकेक क्रिस्तांवपण
हो जेजूचो पाटलाव करपाचो ही सुरवात थंयसर जाली. इस्तेवाक मारल्या उपरांत जे जोडी मोडी शिपडलेले ते आंतियोकेकूय पावलेले जाल्यार थंयसर ही पवित्र सभा एके भाशेन कोश्टवताली. आनी बार्नाबास म्हणलेलो सोदीक वेता, पावलूक सोदूंक वेता. बार्नाबास म्हणलेलो तांचे मदलो सदांच सगल्यांक एकठांय सांबाळपी व दुसऱ्यांक एक घोटाय दिवपी, एनकरेजमेंट दिवपी, अ ग्रेट एनकरेजर. म्हणटच जे कोण बरें करतात तांकां सदांच ताचो एनकरेजमेंट आसतालो. आनी जें कितें हे पवित्र सभेन घडटा, सुरवात जाल्ली ती आतां लडू पोरो पडूंक लागल्या तेन्ना सोदूंक गेलो पावलो. आनी ताका सोदल्या उपरांत ताका आंतियोकेक घेवन आयलो आनी ही जेजूची शिकवण थंयसर परगटपाक लागले. आंतियोकेक क्रिस्तांवांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. तर भाव भयणीनो, आमी जरी तर जेजूचे पाटलावदार बेस्ते वयले पाटलावदार जावचे न्हू, अंधभक्त जावचे न्हू, बेस्ते कुड्डे अशें कितें सांगता तितलें आयकलें समजूंक पासून ना असले जावचे न्हू. पूण नियाळ करुया, देवाचें उतर आयकुया, तें समजुया. आनी जें कितें आमी समजल्या आनी जें कितें आमी खात्री जाल्या आमकां तें दुसऱ्यांक दिवया. अशें करता आसतना बार्नाबासा भाशेन आमी एकामेकाक घोटाय दिवया, एकामेकाक एनकरेजमेंट दिवया, तोखणाय करुया एकामेकाची. आनी हे भाशेन हो आमचो संवसार आनिकूय सोबीत संवसार करूंक आमचें जिवीत जेजूच्या मुल्यांनी, जेजूच्या व्हॅल्युजांनी भरलेलें जिवीत करूंक आमी वावरुया. भेटोन ह्या वेळार गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20 पेज नंबर 36. Calvarazo io uno papa vi dice buono a tansata tu sos mogalto dobi doita taka ekota igros mata mogal papa doya lundri Ibetoni manuntunge Ibetoni manuntunge Ituji pusa korjenindin Namaskar kaplut dino asteni Tis bolisor rozna navi Betoitau deva burgi tuji mogal bapa doyal nudri di betoni maruntunge di betoni maruntunge mogal bapa doyal nudri di betoni manuntunge di betoni manuntunge. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळ्ळें आमच्या सोरेस्पर म्हणून दिवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार
आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सरस्वोत्तम स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय सरस्वराचे नावे येता ताका सोय. उंचोलगीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. कोणाचो पाटलावदार तूं, कोणाचो भक्त तूं, कित्याची तूं सेवा करताय हो प्रश्न आयज तुकाच विचार. आनी खरो पाटलाव जेजूचो करूंक सोदताय जाल्यार जेजूची शिकवण समजून घे, ताची खात्री दवर आनी ती मानून घे. हेंच करूंक आमकां जोण एकल्याक कृपा दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजीच आसा.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमियाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान आनी ताचो पाटलाव करूंक सोदतात ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तुम भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सुम्याची सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सुम्याची सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. क्रिस्तान कोश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समारंभून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक ल्हानशी चोत्राय. लॉकडावन काडूंक ना अजून. लॉकडावन रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा आनीक लॉकडावन रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा तेन्ना दिसती पडटा लोक झुमझुमीत भायर सरलेलो आसा. लॉकडावन काबार जालो, वायरस काबार जालो म्हूण समजून. वायरस थंयच आसा अजून पासून, जंय आसलो थंयसर. फकत इतलेंच की आमकां खबर ना तो खंय आसा तो. ह्या पासत मातशें चोत्राय दवरची. बेस्तीच भायर सरपाक आमकां गरज ना, भायर सरची न्हू. बेस्तीच मजा करूंक भायर सरत जाल्यार मागीर सजा भोगची पडटली आमकां सगल्यांक. ह्या पासत मातशें चोत्राय दवरात. मातशें आमी इल्लीशीं वायज मनशां जावया आनीक जे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय
ते आमी प्रिकॉशन्स चालूच दवरुया. स्टे होम, स्टे सेफ. तशेंच आतां ह्या दिसांनी हीट वेव जावपाची आसा अशें म्हूण आमकां खबर मेळ्ळ्या. भितर रावचें घरान, भायर सरचें न्हू. हीट वेव येतली, हीट वेव वयतली, पूण आमी बराबर करीत भाशेन वाडूंक जाय. एकामेकाक आमी समजूंक जाय आनी करीत भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी करपाक जाय. म्हणटच जें बरें आसा तें वेचून काडुया, जें आमकां गरजेचें न्हू तें कुशीन दवरुया. आख्या संवसारा पासत आमचे मागणे ह्या वेळार देवाक भारया. पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, चोर पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं अप्रिमीक मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडाईन ती कोणवाडाय आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक नियंत्रणा खाल येवं हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागूं आमी तुजे सरशीं आमी तुजे सरशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक अभ्यास करतल्या विज्ञान एक गुणादीक वासीन गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे तुमचे सवे सवे आसूं. आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे देवाचे ओड ओड कर. कर. शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतूनगारा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजू चल्लो मोगा रस्तो आमी दोरया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी गोरया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी गोरया.